कासावलेच्या ग्रामसभेत रेल्वे ओव्हरब्रिजाक ग्रीन शिग्नल मेळ्ळें। ज्यांची जमीन वता ते तयार जाल्ल्यान कासावलेचे सरपंच आणि थळावी आमदार अलिना उमेदीर। नवे वेटलँड वाठारांत साळ न्हंयचो ओलीत वाठार आस्पावन घेवपाचोय थाराव जालो। वेळसाव ग्रामसभेत बेकायदेशीर बांदकामां आड केशी लडूंक वकिलां खातीर फंड वाडोवपाचें थारलां। मोडूंक पाविल्लीं बांदकामां मोडपाचोय विशय आयलो। कासावले ग्रामसभेत रेल्वे ब्रिजाचो प्रकल्प मंजूर जालो। People whose names were given that they are the landowners and they are opposing and they had signed. You won't believe I called each one of them separately and I explained to them. All these 5 people are come forward now to give the signature. And what else is left? He's left alone. I think they were expecting that the landowners would come and oppose the project. A very clear project. We are lucky that the central government has considered Goa's request for an ROB at LC25 among the first bridges, because there are about 400 bridges to be constructed throughout the country. नव्या वेटलँड वाठारात साळ न्हंयचो ओलीत वाठार आस्पावन घेवपाचो थाराव जाला। सायंटिफिक उदरगतीचेर भर दिवची म्हूण लोक मागतात। नुवें ज्यो वेटलँड पळय आहाय तो ते इन्व्हेंटरी वचचा जाय म्हूण हांव ग्रामसभा प्रपोज केला आणि त्या ग्रामसभा प्रपोज रेजोल्यूशन तांकां धाडपा जाय। Are very badly impacted with various developments that have been haphazard, I would say, because there's no application of scientific planning to it, because we have lot of water bodies, fields where many farmers have lost their land and water is filled in the low lying area. वेळसाव ग्रामसभे वेळार मोडपाक पाविल्ल्या बस स्टँड आणि हेर बांदकामांच्या विशयाचेर उलोवप जालें। विशय तडीक लावपाक थळावो ZP फुडें सरला। हें कॉलेप्स जातलें हांव म्हणटा कितें जाता ती नोटीस 2016 ती बस स्टॉपा मारल्या ती कोण वाचूंक वचना। सो हे कॉपीचेर कोणेंय देड वरस जालें कोणेंय एकल्यान पूण एक्शन केली। इट इज सिरियस मॅटर कित्याक एक पडोन ही तर पडली जाता सो लोकांक त्रास जाताले। आमी सोडसोडीत एप्रोच जाले पंचायत बॉडी आनी सांगिल्लें ZP कितें करूं जाता तेगे फंड्साचेर सो तुमी पळय। सो जेन्ना डिप्युटी सरपंच आनी ती वचून ZP मेळ्ळी हांव गेलां पर्सनली आनी ZP सांगिलां की बाबा अंदरवाद ही आमकां कोण मरत कोण आनी तेणें ताबडतोब एक्शन घेयलें। इंजिनियरान लेटर केलो पयलीं की ती बस स्टँड अनफीट म्हूण फॉर पब्लीक यूज। सो आमी हेच्या पयलीं MLA बरयलें आनी PWD बरयलें आनी कोणें कांय एक्शन घेवना। आतां आमगे ZP मेंबर अंतोनवाज मुखार सरला ती आमकां कोण दिवपाक। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। आता पळोवया मडगांवच्यो कांय खबरो। दक्षिण गोंयचो खासदार नरेंद्र सावयकारान मडगांवां रेल्वे स्टेशनार प्लॅटफॉर्म नंबर 4 उक्तावण केलें। लोकांनी डबल ट्रॅकिंगाक सहकार्य करचें म्हूण ताणें उलो मारलो। पूण ती पयस करून सुद्दां कारण खूब जाण सांगतात की वालंकाणीची ट्रेन विकांतल्यान 2 फावटी वचपाक जाय। ती जर 2 फावटी वतली जाल्यार तेजे खातीर खरें म्हणजे ते डबलिंग करप गरजेचें आसा। हांव जेन्ना सावथ वेस्टर्न रेल्वेच्या ऑफिसरा कडेन उलयलो तें म्हणपाक लागले हें जर जालें जाल्यारूच आमी तें करपाक शकता। कोंकण रेल्वे जेन्ना गोंयांत आयली तेन्नाच्यान गोंयच्या एका अर्थान डेव्हलपमेंटाची चाकां जी आसा ती तितल्याच फास्ट धांवपाक लागिल्ली आमी सगळे जाण पळयतात। आनी ते जर मुखार वतले जाल्यार सगळ्यांचें सहकार्य सगळ्यांचें कॉपरेशन जर आसत जाल्यार ते आनीकूय मुखार वचपाक शकता। आनी तें आसतना सगळे लोक आसत सगळे स्टॅट्युटरी बॉडीज आसत सगळे गव्हर्मेंट आसत इन्स्टिट्यूशन्स आसत तेंचें जर कॉपरेशन मेळटलें जाल्यार ह्यो गजाली निश्चितपणान बऱ्या पद्दतीन मुखार वचपाक शकतल्यो। आनी कितलेशेच उत्तर गोंयचे खातीर म्हणजे उत्तर भारतीय तेंचे खातीर सुद्दां खूब लोक येता गोंयांत रावपी तेजे खातीरूय तेंचे प्रयत्न आसता। आमी दोगूय प्रयत्न करतात। मडगांवां रेल्वे स्टेशना कडेन आशिल्ल्या बेकायदेशीर गाड्यांचेर मडगांव पालिकेन परत एक फावट एक्शन घेवंक सुरू केल्या। सिलिंडर तो गेलो ओके वापरता म्हणून तू वापरता सगळे केरोसिन मेळना न्ही सगळीकडे सिलिंडर घेता। कशें तुमी विदाउट परमिशन कशें हे यूज करता कितें जालें जाल्यार कितें करतलो सांग पळय। खाली बंद करता सिलिंडर बंद करात न्ही इमिडिएटली बंद कर। आमचे तुमी आतां कितें हांगा हे आतां हांगाच आयले न्ही अख्ख्या मडगांवान आनी विदाउट लायसन्स विदाउट लायसनाच्या गाड्यो सगळे लायसनाच्या गाडी विदाउट लायसनाच्या गाड्यां पयलीं काडा आमी रेडी आहा। पूण आतां जे पळय हांव पळयता कित्याक हांव म्हजें स्वता विक्टर हॉस्पिटलाक वता आसतना दिसपट्टीन म्हाका हांगा एक नवो एनक्रोचमेंट दिश्टी पडटा। तो कसलोच कंट्रोल ना जालो ह्या भागाक किंवा ते म्हाका दिसता म्युनिसिपालिटीक भिनात अशें जालां। सो आय थिंक एट दीस जंक्चर जेन्ना पळय आमी एक
drive घेतला as far as the sanitation is concerned and as far as the trade licenses or the revenue is concerned. ह्याच ड्रायवांतल्यान म्हाका दिसता आमी ह्याही गोष्टी खात घालपाक जाय कित्याक आज आमी तुमी पयला आमी पयला रुपेशी आशिल्लो कावन्सिलर. इट इज मोस्ट अनहायजिनीक. ड्रेन्स आर चोक, एवरीथींग इज लेट आउट इनटू द पब्लीक ड्रेन्स. सगळे आमचे ड्रेनाचेर बसून थंय रांदतात करतात, सगळे नुस्तें उजरायतात, सगळें करतात. सो आय थिंक दीस नीड्स टू बी कर्ब्ड आनी स्ट्रॉंग एक्शन नीड्स टू बी टेकन. हेमंत अय्याच्या 4 कोंकणी पुस्तकांचो लोकार्पण सुवाळो मडगांवां जालो. हांव तसो जायत्या सुवातीन दुबळ मनीस आनी दुबळ मनशाक कसलो तरी आधार लागता. ह्या पावसाळ्यांत जायत्या लोकांनी म्हाका सत्रेन घेतला, लिफ्ट दिला, वाट चुकलो तेन्ना घराय व्हरून सोडला. कांय लोकांनी तर आपणाल्या पडवे वयलो एखादो नळ काडून म्हज्या गळपी घराचेरूय भर पावसान चडयला. त्या सगळ्यांक देव बरें करूं. म्हाका चड आनंद जाता कारण म्हाका ऑल द वायल आय वॉज थिंकिंग आनी आतां प्रमादान उलयतकीर म्हाका ती टाक करून याद जाली. अरे हो भुरगो केपें कॉलेजान येवची पयलीं खंय तरी हाजें नांव हांवें आयकल्लें इन अ डिफरंट कॉन्टेक्स्ट. ते नाभानायक कथा स्पर्धेक ताका बक्षीस मेळिल्लें तेन्नाच्यान. खंय पळोवपाक गेल्यार त्या नाभानायक कथा स्पर्धेंतल्यान जे पळय बरे कथालेखक तयार जाले तातूंतली कांय म्हणणी शेणले मागीर वाटे वयल्यान. तातूंत शेणिल्लो एक बरो कथाकार, सुंदर बरो कथाकार आमचो आचार्य प्रमोद आचार्य, एक अतिशय बरो कथाकार. आय डोंट नो तुमी कितले जाणांनी ताची कथा आपले थोडेशे कितें ताणी ह्यो कितें बरयल्ल्यो, दोनूच बरयल्ल्यो आनी दोनूय प्रायजीस मेळिल्ले. 16 ते 25 फेब्रुवारी मेरेन मडगांवां प्रिटी होम एक्झिबिशन चलतलें. घरांनी आनी वैयक्तीक वापराचे इलेक्ट्रॉनिक्स तशेंच बाकीचे सामान एक्झिबिशनान आयला. Pretty Home exhibition starts in Madgaon at SGPDA opposite Kadamba bus stand from 16th to 25th of February. We have got an amazing display of furniture, upholstery, garments and everything under one roof. Please do make it a point to come and visit. The timings are 10:30 to 9. Entry is free. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. घेऊ एक ब्रेक.